हॅलो व्ह्युअर्स, तुमकां सगळ्यांकय नमस्कार आणि आयच्या एपिसोडाक स्वागत. आयचे आमगेले एक स्पेशल एपिसोड कसल्याक मारी पातोळी माई आणि बालू मामाले 10th इयर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आसती. त्या देखून आम्ही एक कपल फनी क्विज म्हूण सांगून ऑर्गनायज करता आसती. ह्या क्विजाचे नाव कसन म्हळ्यार हू नोज बेटर म्हणून. ताजे रूल्स अशे आसा. हांव ಕೆಲವು क्वेश्चन्स निमगेता. आता पातोळी माई आणि बालू माम तुमकां दोग जनक हांव 2 कार्ड्स दिला. तांतू एकंत पातोळी माई म्हणून बरोवन आसा आनी एकंत बालू माम म्हणून बरोवन आसा. हांव नेमगुची क्वेश्चनाक खंयचे एप्लिकेबल पळया ते कार्ड तुमी डिस्प्ले करता हांगा. पातोळी माई आणि बालू माम स्टार्ट करूया आमी. तुमगेले दोग जनालांतू रेडी जावच्याक चड टाइम घेतले कोण? पातोळी चिके चड टाइम घेता रेडी जावच्याक. ते रेडी जातना तिणें म्हाका अशी सांगचे जाल्ले वचा वचा म्हणून. तें सांगचे खाली म्हगेल समाधानाक. बायल मनशांक तशी ना चिके रेडी जावच्याक वेळ जाता. तुमकां जाल्यार मात केस ना तशी म्हूण हांव वळेन अशें वच्चें जाता. तशें देखून चिके लेट. तुमगेल दोग जनालांतू सोशल मीडियांतू चड टाइम स्पेंड करताले कोण? बालू माम कसला म्हळ्यार आनी केन्नाय मोबायलांतू अशें तुमी बरें पळयला न्हय ते व्हिडिओंतू कितले की पण तो मोबायलांतू आसता ती. हांव सांगेल कसं आयकना तांकां. त्या कसं रील्स असल्यार पळोवच गो. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेल दोग जनालांतू रूम गलीज दवरून घेतले कोण? तिका आशिल्ली वस्तू थंयच आसूका ना जाल्यार किरकिर करता. म्हाका ते अभ्यास चिके उणे जाल्यार बरें हांव रूम क्लीन दवरता. तुमगेल दोग जनाल पैकी कोणाक उडगस उणे? प्राय दल्ला न्हय तिका. म्हाका मात्र वे तुमकां बरें प्राय जाय न्ही वे. तशी चिकेच विसरता बा मनुष्य म्हळ्यार मागीर तशी न्हय. तुमगेल दोग जनालांतू म्युजीक स्पॉइल करतले कोण? म्युजीक आनी स्पॉइल करचे अभ्यास असो सांगा. खंयचे म्युजीक दिया तुमी. हांव म्हगेल फेवरेट म्हळ्यार से नेक्स्ट डे ते म्युजीक स्पॉइल करून आसता ती. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेल दोग जनालांतू फनीएस्ट पर्सन कोण? दोग जन इक्वली फनी आसाची. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेल दोग जनालांतू सरप्राईज मेंटेन करतले कोण? पातोळी कशी सरप्राईज दिता म्हणून मात्र कळना म्हाका. त्यांची मिगेल सरप्राईज आसना तिका 1 वार फुडेंच कळटा. हांनी सरप्राईज दिता म्हूण शो करचे मागीर तांकां कंट्रोल करूं जायना. तांणी सांगता ती तुका सरप्राईज खंयची म्हूण दाखयता जायत म्हणून. तशी देखून हांव नेमगुचें. नेक्स्ट क्वेश्चन तुमगेल दोग जनालांतू पिक्चर जावं मूवी पळयता आसतना न्हीद करतले कोण? मूवी घाल न्हू 5 मिनिट भितर ही न्हिदता. म्हाका ते फायटींग सीन आनी येता ना चिके आड पडया म्हूण जावचें. ते सीन जाल मागीर उठया म्हूण लेखचें हांवें. मागीर पळयलें रे हांव उठयतना मुवीची जावन आसता. तुमगेल दोग जनालांतू चड गुरकी मारतले कोण? हांनी घोरांचे म्हळ्यार म्हाका आनी गुंडाक न्हीद येना. तें हांव निद्दे दोळ्यांत करचें तशें जावन म्हाका कळना. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेल दोग जनालांतू आतां हॉटेलाक जावं वतना फूड ऑर्डर करच्याक चड कन्फ्यूज जातले कोण? आमगेर दोग जनांतू मस्त कन्फ्यूज जावचें म्हळ्यार हांकाची. म्हाका त्या हॉटेलाचे मेनून तशें वेरायटी खाण पळोवन कन्फ्यूज जाता. मागीर पातोळी आनी गुंडा कसं घेता की हांव त्यांचे घेता. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेल दोग जनालांतू कसं एक सಣ್ಣ विषय करे सोवतले कोण? हांव सकाळीं उठून ध्यान आनी करता तशी म्हाका चिकेची पेशन्स चड. ना बा म्हाका खूब चिके चड तशी पेशन्स वता. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेल दोग जनालांतू कोण चड फुडी? म्हाका नवे नवे खाण ट्राय करचें म्हळ्यार मस्त इश्ट.
आमकां दोगांकय फूड म्हळ्यार इश्ट. तशें जावन आमी फुड्डी. आमकां नवे वरायटी आयटम ट्राय करचे म्हळ्यार मस्त खुशीची. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आतां आमकां सगळ्यांकय गोत आसला म्हणके पातोळी माय कार्टून कॅरेक्टर आसना तीन चड उल्लोचे. तशी तुमगेले रियल लायफांतू तुम दोग जनां पैकी कोण चड उल्लोचे? उल्लोच विशय रे आमी दोग जन इक्वलीची. तशें जावन आमी दोग जन लेस टॉकेटिव्ह म्हणून सांगेत. नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमगेले रियल लायफांत आसना तुम दोग जनां पैकी जन्म घेतन करूची चड कष्ट अनुभवशिल्ले कोण? पातोळीची चड कष्ट अनुभवशिला. आता हांव तुमकां दोग जनांक ಕೆಲವು पर्सनल क्वेश्चन्स निमगिता. हक्क तुम्ही बोर्ड दाखवून आन्सर दिवका म्हणना तुमगेले तोंडांत आन्सर करूयात. आता आमकां सगळ्यांकय गोत आसला म्हणके पातोळी माय कॅरेक्टर अंत आसना तिका इंग्लीश येना. इंग्लीश उलोवच्याक मस्त कश्ट अनुभवशिता. तशींची तुमगेल्या रियल लायफांतू पातोळी माय तुम्ही कसं चड शिकला की तुमगेलें एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन कसं? मुगेले पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाला. ओ होय माये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला हांवें तुमी. हां जायत बालू माम. आता तुमकां नेक्स्ट क्वेश्चन. बालू माम तुमगेले कॅरेक्टर अंत आसना तुमी एक स्कुलाचे टीचर. तशी तुमी रियल लायफांत कसं? होय रियल लायफांत रे हांव एक टीचरची. ओ होय मामा ऐकून खुशी जालें. हां आतां तुमकां दोग जनांक एक क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमकां हे पुरो व्हिडियोज करच्याक कसं इन्स्पिरेशन? इन्स्पिरेशन म्हळ्यार ते सकट आमगेले चडावत आमी घालल व्हिडिओ आमगेले रियल लायफ एक्सपिरियन्सची. आमगेल्या रियल लायफांत जाल्ले इन्सिडेंट्सची आमी जिके ह्युमरस रितीर सांगच्याक प्रयत्न केला आनी ताजे मुखांतर आमी मोरल दिवच्याक ट्राय केलेलो आसा. ओ रायट. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पातोळी मायेक. माये तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला म्हणलें तुम्ही खंयचे कामाक वता आसात की? होय हांव रे एक स्कुलान तो टीचर जावन काम केलेलो आसा एक 10 वर्सां. मागीर कोरोना टायमार एक कारणांतर जावन हांव काम सोडका जाल्लें. तशी त्या टायमार जनाक बरें स्ट्रेस जावन आसता आनी खंयचे न्यूज चॅनल घाल्या बरें थंय जन गेल्ली हांगा गेल्ली म्हूण तेंच न्यूज आयकून जनाक बरें पुरो जावन आसता. तशें ते कोण तांचे हांसोवचे प्रयत्न करचे खातीर आमी हे व्हिडिओ शूट केलेले. हां पातोळी माय आनी बालू माम तुमकां ते एक लास्ट क्वेश्चन आसा. मात्र ते हांव नेमगिना तुमगेल पुत्ता कापेला गुंडा तो नेमगीत यार गुंडा. अम्मा अण्णा तुमगेले रियल फेस तुम्ही केन्ना दाखयता ती? आमकां तिके कॅमेरा शेयस रे गुंडा. तशें तिकून आमी दाखयतना आनी आमगेले तोंड दाखोवत तितले आमी कसले व्हड साधने करनी. तशी दाखोवची परिस्थिती आयले रे खंडीत दाखयता ती. आणि आमगेले व्हिडिओचे लोगन तो आम्ही रियल पातोळी माय आणि बालू मामाले फोटो अपलोड केला रे गुंडा. ते सगळ्यांक दिसता. हांगाक आमी हे आमगेले क्विज प्रोग्राम एंड करता आसात. तुमकां सगळ्यांक हे प्रोग्राम इश्ट जाला म्हणून आमी लेखता आसात. तुमकां आमगेले हे व्हिडिओ इश्ट जाल्ले आसल्यार एक लायक करात. तशींची आमगेले चॅनलाक सबस्क्रायब करून तुमगेले फ्रेंड्साक पुरो आमगेले व्हिडिओ शेअर करात. आणि पातोळी माय आणि बालू माम विश यू अ व्हेरी हॅपी 10th वेडिंग एनिवर्सरी. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी अम्मा आणि अण्णा. सगळ्यांक थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. आमी आनी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची. धन्यवाद.